प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 5 ते 11 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 5 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आनी देवाक पेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातूर उबो उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना अकांतो नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आमकां निमाण्या शेवट्याची वेळ कशी जातली ताजे वयर आमकां शिकयता. आनी आयज बाबणीनो आमी ह्या 8वी वडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? तुमकां कोणें फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. आयकात पोत्तून भाव भयणीनो, जेजू निमाण्या काळाची खबर आमकां सांगता आनी म्हणटा, तुमकां कोणें फटोय ना जांक. म्हणजे निमाण्या काळार लोक आमकां फटयतलो आनी कोणाक फटयतलो? जो लोक देवाचें उतर नको तो, फकत धर्म करता तो, फकत जे दुसऱ्याच्यो काणयो आयकता त्यो, फकत शर्मा आयकता तो. पूण तो आतां देवाचें उतर आपुणूच शिकोना, आपुणूच आयकना, उतराचेर नियाळ करिना. ह्या लोकांक निमाण्या काळार लोक फटयतलो. म्हणटा जेजू म्हणटा, तुमकां कोणें फटयना जांक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. म्हणटच भाव भयणीनो, कोण येवचो ना की जेजूच्या नांवान येयला म्हूण सांगचो ना. तो म्हणटलो क्रिस्ताच्या नांवान येयला. कोण येवचो ना म्हणून हांव क्रिस्तो म्हणून कोण म्हणचो ना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जाणो की कोणें म्हणलो हांव क्रिस्तो, आमी जाणो की तो क्रिस्त न्हय तो. पूण जेजूच्या नांवान वा क्रिस्ताच्या नांवान कोण येत जाल्यार लोक फटवतलो. कित्याक भाव भयणीनो, तो जो क्रिस्ताच्या नांवान येयला तो दाखयतलो की ताका खरेपणी पावर हा, ताजे कडेन पवित्र आत्मो हा. आनी लोक सजमतलो की ताचें पोजिशन पळोवन, तो कशे भाशेन शिकयता तो पळोवन, तो खिचरतान येयला म्हणून ताची खबर आयकतलो, ताज्यो काणयो आयकतलो, ताजो शर्मा आयकतलो, ताजें शिकोण आयकतलो आनी लोक फटवतलो. आनी भाव भयणीनो, निमाण्या काळार अशें घडपाचें हा आनी कॉमेस ऑलरेडी जालें. कित्याक भाव भयणीनो, लोक आजून पासून देवाचें उतर नको. फकत जें कोणें सांगलां, कोणें तांकां शर्माव दिला, कोणें तांकां उतराची खबर दिल्या, तेंच तें आपल्या मनान धरून ते आपलें धर्म करतात. पूण जेजू आमकां पयलोच आमकां शिरकाणी दिता. म्हणटा, तुमकां कोणें फटोय ना जांक चोत्रायेन रावात. म्हणटच भाव भयणीनो, हें चोत्रायेन रावपाक म्हणजे कितें? आमी जेन्ना देवाचें उतर सदांकाळ आयकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा. आतां जें उतर आमकां सांगता आमच्या जिवितांत घडोवन येता आनी आतां आमचो भावार्थ वाडत वता. आमी फकत धर्म करिना, आमी जाणो की हें देवाचें उतर सत म्हणून. हें बिश्टें ही काणी न्हय. केन्ना आमी देवाचें उतर घेत जाल्यार आनी त्या उतराचेर नियाळ करीत जाल्यार सगळें आमकां आमच्या जिवितांत घडोवन येता. कित्याक जेजून आमकां तें सगळें घडोवन हाडलां खुर्सार.
आनी देखून भाव भयणीनो जेजू म्हणटा जो कोण ताच्या नांवान येतलो आनी म्हणटलो लागीं पावला अशें म्हणटलो तांच्या फाटल्यान वचनाकात. कित्याक भाव भयणीनो जो लोक येतलो जेजूच्या नांवान तो लोकांक फटयतलो. आनी जेजू आमकां हें आमच्या मनान दवरपाक एकदम गरजेचें. जेन्ना कोण येता जेजूच्या नांवान फटोवपाक त्या वेळार देव पासून स्वत मनशांक म्हणजे जो लोक खरें देवाचें उतर शिकयतलो म्हणजे एके वाटेन काणी सांगतलो लोक आसतलो, एक फोटिंगकार आसतलो, दुसऱ्या वाटेन जो स्वत शिकयता तो मनीस उप्रासतलो. म्हणटच जेन्ना खंयचर स्वत ना थंयसर स्वत आसतलें. म्हणटच आमकां ही बरी खबर आयकोंक एकदम गरजेची. आनी जो कोण आमकां उतर सांगता आमकां सजमणी दिता आनी तें उतर आमी पाळटा खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता त्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून आमी खरेपणी तयार जावंक एकदम गरजेचें. तर आयज भाव भयणीनो आमी जो न्हू खूब फोटींग प्रवादी फुडें सरल्यात. खूब लोक देवाचें उतर शिकयतात. खूब लोक आतां इंटरनेटाचेर आनी झुमाचेर आनी युट्यूबाचेर खूब फोटींग प्रवादी उप्रासल्यात. पूण लोक ओकोना म्हणून फकत ते कितें शिकयता म्हणून आपुणूच देवाचें उतर शिकोंक ना म्हणून आतां लोक त्यो काणयो आयकतात, तें शिकवण घेतात आनी आतां सगळें ताच्या भितर धुमाडो जाता, सगळें भितर कुहूजांव जाता. आनी भाव भयणीनो आतां ह्या वेळार जें जेजून आमकां सांगलेलें चोत्रायन रावात तुमी फटोव नाकात हें ह्या वेळार घडटा. तर आयज आमी खरीच भाशेन देवाचें उतर आयकया. तें उतर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताच्या उतराची सजमणी घेवया. आमकां सजमणी ना जाल्यार कोण आमकां उतर शिकयता ताचे कडेन वचून आमी ती सजमणी घेवया आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत बावार्थीचें जिवीत जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.